नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश प्रभामणकर. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. 30 जानेराक जातले महाआंदोलन. प्रकल्पाक लागून चिंबला वाठारात केल्ल्या हानीची दिवची लुकसाण भरपाय सुवात आसली तशी सारकी करून दिवची समाज वावुरपी गोविंद शिरोडकराची मागणी. एसटी राजकीय आरक्षण विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहांची मंजुरी. कायदो मंत्र्याक मेळून फुडली प्रक्रिया करपाचें निवेदन करतले सादर मंत्री रमेश तवडकरान दिली माहिती. गोंया भायर रोजगारा खातीर स्थलांतरीत जाल्ल्या नागरिकांक दिवचे दोट्टे नागरिकत्व. गोवा फोरडाचो मुखेली विजय सरदेसायाची मागणी. आम आदमी पक्षाच्या पंजाब सरकारान पंजाबात दिल्ली सगळी आश्वासनां केल्या पुराय. झिरो बिला सयत भलायकी उपचार मेळटा फुकट. अशीच भलायकी सुविधा भाजप सरकारान दिवची. गोंयच्या लोकांक आपाच्या वाल्मिकीची मागणी. गोंयांत जिल्लो पंचायत वांगड्यांक दितले नवी जापसालदारकी. हाची जातली रोखडीच घोशणा. नव्या जापसालदारकेक लागून पंचायत वांगड्यांक सामाजीक मळार करची पडटली व्हडली भुमिका, सांगता पंचायत मंत्री माविन गुदिनो. शिवोले दर्यादेग वाठारात खुबे काडपाक गेल्ल्या 50 वर्साच्या एका दादल्याक आयले मरण. पुलीस करतात फुडलो तपास. आनी आतां खबरो विस्तारांत. 30 जानेराक जावपी महाआंदोलन फाटीं घेवचें ना असो ठाम निर्णय चिंबलकारांनी घेतला. तशेंच उपोशण फाटीं घेवप वा ना हाचेर थळाव्यां कडेन उलोवप करून निर्णय घेतले. तशेंच ह्या प्रकल्पाक लागून चिंबला वाठारात केल्ल्या हानीची लुकसाण भरपाय दिवची आनी सुवात आसली तशी करून दिवची अशी मागणी समाज वावुरपी गोविंद शिरोडकरान केल्या. हे दोनूय जे प्रोजेक्ट जे आसा ते हांगासून दुसरे कडेन वता ते व्हरून तेका ते आमकां कांय पडलेलें ना. परंतु तांणी जो पळय स्टेटमेंट केला कितें म्हणून की हे हितून हे दोनूय प्रोजेक्ट आसा ते झोन ऑफ इन्फ्लुएन्सान येना, तेचेर हांव सहमत ना अथवा आमी कोण हांगासर ते सहमत आसा ते ना. कित्या खातीर आमी राती 12 पर्यंत तो जो पळय तेंच्यांनी ड्राफ्ट आमकां दिल्लो काय न्हू तो राती 12 पर्यंत आमी घेवन बसलेले. कितें आसा तितून इनडिस्क्रिपन्सी कितें आसा ती आनी तितून आमी जाणवलें की आमचो हायेस्ट जो हे मार्क आसलो पळय इनफ्लोचो कळ्ळें न्ही तो तेंच्यांनी कितें करूं नासलो घेवं नासलो. आनी तो जर घेता जर आसत आनी अजून म्हणजे आमचो दावो आसा की हे सगळें जें आसा तें सगळें हितून कितें जाता व्यापून वता. जें कितें आज तेंच्यांनी नुकसान केल्लें आसा नुकसान केल्लें आसा कळ्ळें न्ही तें कितें करपाक जाय तें परतून तेंच्यांनी रिस्टोर करपाक जाय. सगळें जें कितें नुकसान केल्लें आसा तें आतां आमकां खबर आसा ते तशा प्रकारे ते हे जावचें ना जें कितें नुकसान भरपाय. पूण जें कितें तेंच्यांनी सगळी दादागिरी करून ते हांगासर कितें केल्लें आसा तें रिस्टोर करपाचें हें कळ्ळें न्ही. हे जें आंदोलन आहा पळय हें आंदोलन फक्त चिंबलाकारा पुरती ना. हें आयज आंदोलन आहा गोंयकारांचें. हे चिंबलाचोच प्रॉब्लम असो ना. जायत थंय वचूंक पाहिलं जाल्यार आमचें गोंयभर प्रॉब्लम आसा. आतां सरान जें सांगलां आमकां पडलेलें म्हणजे तशें ना. जसो चिंबलान प्रॉब्लम जाला समजा बहुजन लोकांक किंवा एनवायरमेंटाचेर खंय तरी इफेक्ट जाता असले प्रोजेक्ट जर तुमी हांगा अदर देन चिंबेल दुसरे कडेन जाता तुजो म्हणटा तेणें दुसरे कडेन खंय तरी शिफ्ट करता बाबा दुसऱ्या जाग्यार खंय ते व्हरतले पळय थंयसर जर लोकांक प्रॉब्लम आहा आमी थंय उबे रावतले. आतां फाल्यांचें जें आंदोलन जें आहा पळय फाल्यांचें आंदोलन फक्त चिंबलाचोच प्रॉब्लम हायलायट करपाक ना. आख्खे गोंयभर लोकांची दुखणें आहा पळय ते फाल्यां त्या आंदोलनान लोकांनी सांगपाक जाय. एसटी राजकीय आरक्षण विधेयकाक संसदेच्या दोन्ही सभागृहांची मंजुरी मेळ्ळ्या. कायदो मंत्र्याक मेळून फुडली प्रक्रिया करपाचें निवेदन सादर करतले. 8 ते 15 दिसांत आरक्षण दिवपा संबंधी आवश्यक ती कार्यवाही करपाचें केंद्रीय मंत्र्यान आश्वासन दिल्ल्याची माहिती आदिवासी कल्याण मंत्री रमेश तवडकरान दिली. गोंयांत एसटी समाजा खातीर 2027च्या विधानसभा वेंचणुके पयलीं राजकीय आरक्षण मेळून दिवपा खातीर राज्य सरकार झुजा पांवड्यार यत्न करतात. या संदर्भात आदिवासी कल्याण मंत्री रमेश तवडकरान नवी दिल्लीत केंद्रीय कायदो मंत्री अर्जुन राम मेघवाला हांची भेट घेतल्या. राजकीय आरक्षण प्रक्रियेत व्हड तांत्रीक अडचणी ना. फुडल्या 8 ते 15 दिसांनी हाचेर फावो ती हालचाली करपाचें आश्वासन केंद्रीय मंत्र्यान दिल्या अशी माहिती मंत्री तवडकरान दिली. रिजर्वेशनाच्या संदर्भात आम्ही काल म्हणजे पयर आमचे ट्रायबल डेलिगेशन जे आसा
तें लॉ मिनिस्टर अर्जुन मेघवाल हांकां मेळ्ळें आसा आनी जे बील पास जाला त्यो मदीं ज्यो टॅक्निकल गजाली आसा त्यो ज्यो लॅप्सीस खंय तरी उरल्यो आसा त्यो पुराय करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी तांकां अपील केल्ली आसा आनी तांणी स्पश्ट आमकां आश्वासन दिल्लें आसा जितले बेगीन आपण बाकीच्या टॅक्निकल गजाली खंय उरला त्यो पळयता आनी फुडल्या 8-15 दिसां भितर ताका आपण निर्णय लायता अशें ताणें आमकां आश्वासन दिलें. सो येणाऱ्या इलेक्शनाक रिजर्वेशन जातलें. ऑफकोर्स आमचो प्रयत्न आसा की येणाऱ्या 27 इलेक्शनाक रिजर्वेशन मेळचें ह्या दृश्टिकोनांतल्यान आनी मेळपा खातीर व्हडल्यो अडचणी आसा अशें म्हाका दिसना. कांय तरी स्पश्टच सांगलां की मेळपा खातीर कांय अडचणी ना. ज्यो कांय गजाली उरलेल्यो आसा त्यो गजाली आमी ताबडतोब करूं. आदिवासी कल्याण खात्याचो वेगळो तंत्रीक विभाग तयार केला आणि आता आदिवासी भवन बांदपाचो मार्ग स्पष्ट जाला. सल्लागाराची नेमणूक केल्या उपरांत 15 दिसां भितर निविदा प्रक्रिया सुरू जातली आणि फुडल्या 2 म्हयन्यांत प्रत्यक्ष काम सुरू जातले अशी माहिती मंत्री तवडकरान दिली. आतां कशें म्हजे कडेन टॅक्निकल सेल नाशिल्लो तो टॅक्निकल सेल कंप्लीट जाला आमचो आनी आदिवासी भवन जें आसा तें आमच्या टॅक्निकल आनीच बांदपाचें असो निर्णय घेवंक आसा की परत आमच्या जी टॅक्निकल लोक आसा म्हणजे कन्सल्टन्सी आसा ती अपॉयंट करून आसा फुडल्या सादारणशे आमी म्हणजे पयलीं आशिल्लोच ताणें केल्लो तो थोडोसो एब्जॉर्बमेंट आशिल्लो चड आशिल्लो आनी त्या संदर्भात गव्हर्मेंटान डिसिजन घेतली थोडोसो कर्टेल करून आसा जितलें आवश्यक आसा तितलें कर असो प्रकारचो निर्णय घेतला आसा. त्याचे विशय सादारणशे फुडले 15 दिसांत सोंपतलो म्हणजे म्हाका दिसता फुडले 2 म्हयने आमकां काम सुरू करपाक जाग्या संदर्भात कितें प्रश्न आशिल्लो जाग्या संदर्भात प्रश्न ना. जागो हँडओव्हर सरकार कडेन केल्लो आसा त्यामुळे जाग्याचो प्रश्नच ना. खेळा खात्यान स्थापन केल्ल्या मुळाव्या साधन सुविधाचे देखरेखीचेर खासा लक्ष दितले. सरकारी निधीचो योग्य वापर सुनिश्चित करपा खातीर सध्याच्या मैदानाची देखरेख करपा विशीं अहवाल मागला अशी माहिती मंत्री तवडकरान दिली. ग्राउंड बांदता आनी मागीर ते पंचायतीक दिता पूण ते सद्या मेंटेन जायनात आनी तांची पंचायतीक तशें दिले ना म्हणजे हांवें ताचो एक पॉलिसी घेतलेली आसा की जे आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर ते पयशे खर्च केले ते मेंटेन करपाची गरज आसा. म्हणजे हांवें आतां पयलींच काडिल्लें सादारण जर मेंटेनन्स खर्च आसा न्हू तो 31-40 लाख कोटी आमकां खर्च जाल्यार मेंटेनन्स करता ते डागोबी आनी आसा ते करपाक जे नवीन बांदचे पेक्षा आसा ते पयलीं मेंटेन करप ही म्हाजी धोरण आसा. नवीन घेवचें अशें न्ही आज आमच्या खेलो इंडिया बाकी सगळे कन्सेप्टान आसा तुमकां सेंट्रल फंडान मेळटा पूण आसा ते ग्राउंड मेंटेन करपाचें आवश्यक जायना. आतां खुबशे ग्राउंड अशे करता न्ही हांव वेड्याक 404 म्हयने आयले हांव ताचे पयलीं हाताचो तो मेंटेनन्स. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोंया भायर रोजगारा खातीर स्थलांतरीत जाल्ल्या नागरिकां खातीर दोट्टे नागरिकत्व दिवचे अशी मागणी गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायान केला. नोकरे खातीर गोंयकारांक गोंया भायर वचचें पडलें मात भावनीक आनी सांस्कृतीक दृश्टीन ते आजून गोंयांत जोडिल्ले आसा. कुटुंब वळख आनी गोंयकारपण जपपा खातीर पोर्तुगीज नागरिकत्व आशिल्ल्या गोंयकारांक संरक्षण दिवचें अशी मागणी तांणी केल्या. पोर्चुगीज सिटीजनशीप म्हणटी एक डिसलॉयल्टी न्ही, एक देश प्रेमाचेर प्रश्न हाडपाचो एक विषय न्ही. हो एक रिझल्ट गोंयच्या युनिक इतिहासाचो. सो इट्स अ कॉन्सिक्वन्स ऑफ गोवाज युनिक हिस्ट्री. कितल्या वर्सांची ही रियलिटी एक्सेप्ट केली आज ती वेपनायज केल्या. वेपनायज कशी करतात एस्पेशली आमी आता SIR पळयतात की मतां कॅन्सल जातात. फॅमिलींक इंडियन पासपोर्ट सरेंडर करचो पडटा. हांवें सांगला ते भशेन इनहेरिटन्साक इश्यू जाता आनी तांकां इलेक्टोरल रोलांतल्यान भायर काडटा. कित्या खातीर कित्याक बर्थ तांणी पुर्तुगालाक रजिस्टर केलो. मात तशें पळोवंक गेलें जाल्यार एक समाज जो गोंय सोडून गेलो, कित्याक सोडून गेलो? गोंयांत आमच्या सरकाराक एम्प्लॉयमेंट तांकां दिवपाक पावलें ना म्हणून एकूच विशिश्ट कम्युनिटी न्ही. हांव फक्त क्रिस्तांवां खातीर उलोवंक उना क्लियर पयलींच सांगता हांव. आज सगळे समाजाचे लोक पोर्तुगीज पासपोर्ट घेवन भायर वतात. कित्याक वतात? बिकॉज वी आर द सेकंड लार्जेस्ट अनएम्प्लॉयड स्टेट इन द कंट्री and we have a double engine सरकार which should have solved this problem.
पंजाबात आपाच्या सरकारान गोंयांक दिल्ली सगळीं आश्वासनां यशस्वीपणान पुराय केल्यात. 90% लोकांक झिरो बिलां येतात. तशेंच चडांत चड सरकारी शाळेचें नूतनीकरण जाल्ल्यान पालक शिक्षक संघटनेच्या बसकेक परतून सुरवात जाल्या. भलायकी क्षेत्रांत आप सरकारान सुमार 1000 भलायकी हॉस्पिटलां सुरवात केल्ली आसा. जातूंत 4 कोटी परस चड लोकांक ओपीडी सेवा दिल्या आनी ह्या क्लिनिकांनी नागरिकांक फुकट वैजकी तपासणी आनी वखदां दिवपाची वेवस्थाय सुरू आसा, अशें पंजाबाचे मुख्यमंत्री भगवंत मान हाणें सांगलें. भगवंत मान हाणें अशी म्हायती दिल्ली आसा. देखून गोंयांत लेगीत अशीच भलायकी सुविधा लोकांक दिवची अशी मागणी गोंय आपाचे मुखेली वाल्मिकी नायकान केल्या. वो गारंटियों को पूरा करना शुरू किया. सबसे पहले हमने बिजली की गारंटी पूरी की. 300 यूनिट पर मंथ, 2 महीने का हमारा सर्कल है. 2 महीने का साइकिल है तो 600 यूनिट पर मंथ माफ है, फ्री बिजली मिलती है. इसमें 90% पंजाब के घरों को बिजली का बिल जीरो आता है. जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल साहब ने किया था, उसी मॉडल को हमने पंजाब में लागू किया. और उसमें कोई शर्त नहीं है, उसमें कोई किलोवाट की शर्त नहीं है, कोई इनकम की शर्त नहीं है. आपके मीटर की रीडिंग 599 यूनिट पर होनी चाहिए. भले ही आपके पास 4 एसी लगे हैं, 2 एसी लगे हैं, पंखे लगे हैं, बल्ब हैं, इससे कोई लेन देन नहीं. हमें मीटर की रीडिंग चाहिए. तो सबको ही हो गया इसमें. उसके बाद स्कूलों का कायापलट करना शुरू किया. स्कूल ऑफ एमिनेंस बनाए गए, सरकारी स्कूलों की हालत सुधारी गई और प्राइवेट से बच्चों को निकालकर पेरेंट्स जो हैं वो सरकारी में दाखिला करवाने लगे. पढ़ाई पर यकीन हो गया, एजुकेशन की क्वालिटी सुधरी. अपने टीचरों को हम सिंगापुर, फिनलैंड और IIM अहमदाबाद अपनी ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं, लेटेस्ट तरीके पढ़ाई के. जिसका नतीजा ये हुआ कि सरकारी स्कूलों में बहुत ज़्यादा हाजिरी बढ़ गई और एडमिशन बहुत ज़्यादा हो गई. पेरेंट टीचर मीटिंग होने लगी. पहले सरकारी स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग नहीं होती थी. अभी हमारा पेरेंट टीचर का जो लेटेस्ट आंकड़ा है, जो पिछले महीने हुई थी, लगभग 24 लाख पेरेंट्स आए थे अपने बच्चों के बारे में पता करने. उसके बाद हेल्थ पे हमने वादा किया था, क्योंकि आम आदमी पार्टी का, अरविंद केजरीवाल का जब पार्टी बनाई थी, यही एक मिशन था कि हेल्थ और एजुकेशन को प्रायोरिटी पे रखना है. दिल्ली में भी ऐसे हुआ. आम आदमी क्लिनिक थे, दिल्ली में उनको मोहल्ला क्लिनिक बोलते हैं, पंजाब में हम उनको आम आदमी क्लिनिक बोलते हैं. 881 आम आदमी क्लिनिक अभी चल रहे हैं, 150 ऑलरेडी है, यानी कि 1000 आम आदमी क्लिनिक पंजाब में हो गया. अभी तक OPD उसकी लगभग 4 करोड़ से ज़्यादा है. आबादी 3 करोड़ है, लेकिन कई बार वो बंदा 2 बार भी आ सकता है, 3 बार भी आ गया होगा शायद. तो ऐसे एवरेज करके अगर टोटल करें तो 4 करोड़ से ऊपर OPD है. हें सरकाराची जबाबदारी एंड द भारतीय जनता पार्टी गव्हर्मेंट हॅज फेल्ड मिजरेबली. आनी 2027 म्हाका दिसता हे सरकार आनीक उरपाचें ना. पूण 1 वर्स आनीक आमी सफर करूंक जाय काय ना? आमी करूंक जायना. गोंयकारांक हे फुडले 1 वर्स तरी बरी सेवा मेळूंक जाय, कित्याक तुमचें सरकार आसा 1 वर्स अजून. सो आमचो आज डिमांड असो आसा की जशें मान साहेबान पंजाबाक लोकांक बरी एक हेल्थ केअर स्कीम दिल्या, वेर द लिमिट इज 10 lakhs पर फॅमिली पर इयर, जातून फक्त 450 न्ही, ऑलमोस्ट 2,500 प्रोसिजर्स आर इन्क्लुडेड, इन्क्लुडींग कॅटरॅक्ट्स, सगळे तातूंत सगळे इन्क्लुडेड आसा. आनी सगळ्या हॉस्पिटलींनी कॅशलेस ट्रिटमेंट. आज 900 सुमार हॉस्पिटल पंजाबाक आसा वेर यू कॅन अवेल ऑफ दीस कॅशलेस ट्रिटमेंट थ्रू दीस स्कीम. सो आमचो आज एकूच डिमांड आसा की भारतीय जनता पार्टीन एडमीट करचें की दे हॅव फेल्ड इन देयर हेल्थ केअर मॉडल एंड दे शूड इम्प्लिमेंट अ स्कीम लायक भगवंत मान साहब हॅज शोन द पीपल ऑफ गोवा. जिल्लो पंचायत वांगड्यांक नवी जापसालदारकी दितले हाची रोखडीच घोशणाय जातली. नव्या जापसालदारकेक लागून पंचायत वांगड्यांक सामाजीक मळार व्हडली भुमिका करची पडटली, अशें पंचायत मंत्री माविन गुदिनोन सांगलें. आयतारा GPRDन नव्यान वेंचून आयिल्ल्या जिल्लो पंचायत वांगड्यां खातीर आयोजीत केल्ल्या प्रशिक्षण शिबिराच्या उक्तावण सुवाळ्यात ते उलयताले.
मजगती GPRDन दिल्ले प्रशिक्षण पंचायत वांगड्यांक उपेगी पडटले अशें मंत्री गुदिनो हाणें सांगलें. हाका लागून तांकां आपल्यो जापसालदारक्यो आनी कर्तव्या विशीं जाणविकाय जातली. तशेंच सामान्य लोक, अधिकारी आनी सरकार हांचे मदीं दुवो कसो जावचो तें तांकां समजतलें. वांगड्यांनी आपले आनी विरोधी मतदारसंघातले भेद कुशीक दवरून सगळ्या खातीर वावुरचें पडटलें. मतभेद कुशीक दवरल्यार उदरगतीचें काम करपाक सोंपें जातलें. नव्यान वेंचून आयिल्ल्या वांगड्यांक शक्य तितलो आदार दिवपाक सरकार तयार आसा. जिल्लो पंचायती खातीर केंद्र आनी राज्य सरकार अर्थ आयोगा कडल्यान निधीची व्यवस्था करतात अशेंय मंत्री माविन गुदिनो हाणें सांगलें. एक जाणा जावं लास्ट हांवें सांगलां तशें बॉडी सुद्दां जेन्ना जिल्ला सगळे बरें काम केलां एंड दे डू एक्सलंट वर्क. दीस इज समथींग वे दे हॅव टू प्रूव देमसेल्फ बाय डुईंग गुड वर्क. एक हांवें ऑलरेडी आमी येवजिला तुका सांगलां, मान्य मुख्यमंत्र्यांनी सांगलां आनी हांव सांगता, हांव जोडून घेतलो. वी वील बी गिवींग देम things to handle much more than what they are handling, but existing funds, existing scheme also they can do lot of work. That's why I said go to the other states, see what is the best and magi te inputs amka yeun diya, so then that will help them also, help us also. So we are alive to the situation that they need some more powers to work more. Any highlight which you can tell us about your powers? No, I will not tell it now. It is not through the press I will tell. They will come to know and it will be something what we will hand over to them. You also spoke CSR करपाक जाय or CSR करपाक. See, many places I have seen in some zillas, they have done work even without government funds, going to various companies, because it is compulsory for any company to do CSR. If your approach is good, they will give you money to do whatever scheme, whether it is a futsal ground, whether it is building a small village market, they are willing to give funds. It's only the approach. Because see, being Zilla, त्यांची area large असता. It is not like a punch member, one small ward. They are half the size of any constituency. That itself is power to them to deal with anything. नाल्यार कितें जाता, थोडे म्हणटा ना आपली एरिया तूं कसो हांगा आयलो. So they have a large area to play with. So let them work, no? ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. बेरेस्तारा शिवोले भाग्यान एक धक्कादायक घडणूक उक्ताडा आयली. दनपारच्या वेळार दर्यादेगेर खुबे काडपाक गेल्ल्या विनायक मांद्रेकार ह्या 50 वर्साच्या दादल्याक अचकीत मरण आयिल्ल्याची बातमी मुखार आयली. पुलीस ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास करतात. विनायक एक्सपायर जो जाला आसा पळय विनायक मांद्रेकर, तो आमचो घरचोच आमचो. तो हांव जवळ जवळ 12:30 सुमार घरा येतालो तेन्ना तो म्हाका मेळ्ळो आनी तो गाडयेची डिकी, टू व्हिलरीची डिकी उडोवन ते बॅग तो भितर घालतालो. म्हाजो अंदाज की तो हांगा दर्यान खुब्याकूच येयल्लो आसतलो. एका वरा नंतर म्हाका कोणी म्हाज्या फ्रेंडाक फोन केलो की तो दर्यान पडला आनी तो एक्सपायर जाला असो अंदाज आहा म्हणून हांव थंय धांवले सायटीक धांवले. तोपर्यंत ताजो ताका बॉडी तेजी वयर गेली. थंयसून कन्फर्म जालें की तो एक्सपायर म्हणून ते सारकेंच कन्फर्मेशन करपाक आमी हेल्थ सेंटर हांगा पियावंगरे तशें तेजो सारकें कन्फर्म जालें की तो एक्सपायर म्हणून ताका हांगासून आतां GMC घेतलो पोस्टमॉर्टम. एकटोच गेल्लो तो खुब्या? एकटोच गेल्लो तो, तेज्या कुशीक आनी कोण नासलो. आनी तो जो ज्या जाग्यार दर्यान पडलो म्हणजे हे जाला पळय तो म्हाजो अंदाज की तो ड्रायव्हिंग न्हूतो ते सांगता फूटभर उदकान उदक आसलें. तो कडक वत आसल्या प्रेशर लो जालो कितें जालें आतां पोस्टमॉर्टमाक क्लियर कळटलें कितें तें, जाल्यार तो नॅचरल डेथ तेजी. त्या वेळार थंय कोण नाशिल्ले? कोण एकटोच आसा पळय. तेजे सायडीक म्हणजे बरें एक म्हणजे 100-200 मिटराचे पयस लोक आसले, तांकां काय तेजो अंदाज येवना पडला तो. ताका कोणी पळयलो तेणें फोन करून सांगलें की हेज्या मेवण्याकूच कोणी फोन केलो की अशें जाला तुमी अशें या म्हणून. गेल्या नंतर काही कन्फर्म ना. तुमचो कोण लागता तो? तुमचो कोण लागता? म्हाजो दाजी लागता. एक्झॅक्ट इन्सिडंट खंय जालो? नमा हॉटेल आसा पळय तेजे फाटल्या वाटेन दर्यान ते भाटीर म्हणटा. शिवोलच्या बाद्या वाठारांतल्यान आयज एक दुखद घटना मुखार येता. ती म्हटल्यार शापोरा गांवच्या पुडो वाड्या वयलो रहिवासी 50 वर्साचो विनायक मांद्रेकर हाचो आयज बाद्यान मृत्यू जाता. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण विनायक हो जो जावन आसा हो
सवाय ते देडाच्या वेळाचेर बाद्यांतल्या दर्यान खुबे काडपा खातीर गेल्लो आनी जेन्ना लोकांनी ताका स्पॉट केलो तेन्ना दोपराकून कमी उदकान तो कोसळ्ळो लोकांक सांपडलो. थंयचे जे रेजिडंट्स आसा तेंच्यांनी लोकल जे जावन आसा तेंच्यांनी तेची जी बॉडी आसा ती तेन्नाच भायर काडली आनी तो तांकां डेड म्हणून तेन्नाच दिसून आयले. जेन्ना ताका शिवोलच्या PHCन शिफ्ट केलो तेन्ना डॉक्टरांनी ताका ब्रॉड डेड म्हणून डिक्लेअर केलो. तर रिलेटिव्जा कडल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण खंय तरी तांकां असो सस्पेक्ट आसा की वताच्या वेळार खंय तरी ब्लड प्रेशर जो आसा तो लो जालेल्या कारणान हलका मृत्यू जो आसा तो जाल्लो आसा. हाचेर फुडलो तपास आसा तो चालू आसा आनी तशेंच बॉडी जी आसा ती पोस्टमॉर्टमा खातीर शिफ्ट केला. बेतूल वाठारात ONGCत सुरू आशिल्ल्या एनर्जी वीक कार्यावळी खातीर राष्ट्रीय महामार्ग 17चेर मोठ्या प्रमाणात येरादारीची कोंडी जाली. अस्कीत निर्माण जाल्ल्या ह्या परिस्थितीक लागून सामान्य नागरिकांक त्रास सोंसचे पडले. देखून परतून एकदा आता प्रशासनाच्या नियोजनाचेर प्रश्न उपरावपाक लागला. बेतूल वाठारात ONGC वाठारात आयोजित केल्ल्या एनर्जी वीक कार्यावळी खातीर राष्ट्रीय महामार्ग 17चेर मोठ्या प्रमाणात येरादारीची कोयडी जाली. हाचो फटको शाळेच्या विद्यार्थ्यांक बसलो. तशेंच अँब्युलन्स लेगीत ह्या कोयडेत आडकून उरली. देखून थळाव्यांनी प्रशासनाचेर खर तिडक उक्तायल्या. सरकारान अशा व्हडल्या कार्यावळींचें आयोजन करतना कसलेंच नियोजन करूंक नाशिल्ल्यान सामान्य जनतेक व्हडलो त्रास सोंसचो पडलो. आमचे साऊथ गोवा इन्फ्रास्ट्रक्चर आहा म्हणून असले इव्हेंट करपाक आज पळयत जाल्यार लोकांक सगळे स्कुला भुरग्यांक त्रास. आमची भुरगीं सकाळी स्कुला लायन लागले, ट्रॅफिक जॅम. एसान ते रोड क्रॉस करपाक जायना इतले ट्रॅफिक. पूण हे ऑर्गनायज सारकें ना आनी म्हाका दिसता हो इव्हेंट हो आमकां गोंयकारांक फायदो ना. हे लोकल्स हे हांव नको कसले एनर्जी हे सगळे त्रास आमचे गोंयकारांक आनी लोकलांक जातात. 100% लोकलांक त्रास आहे कितें तो आज मन्ना बिसा वचपाक त्रास जाले, कोणाक इगर्जी वचप, कोणाक देवळा वचप, असले आज स्कॉलाक आज लेट पावले. हे आनी 3 दिसा हांव नको कशें हे सरकार हे सांबाळटा. प्लॅनिंग ना 100% प्लॅनिंग ना. कित्याक म्हाका दिसता लोकल बॉडीजूय तांकांय इन्फॉर्म केल्या कित्याक हे प्लॅनिंग हे लोकल बॉडीजांक इन्फॉर्म पंच जावं सरपंचाक इन्फॉर्म करूंक जाय. आनी म्हाका दिसता आमच्या आमदाराकूय केला म्हणून अशें दिसता म्हाका. आज चलता ते आमदारा सुद्दां इन्वायट केलें ना अशें दिसता तुका? दिसता म्हाका अशें पयलें जाल्यार. इन्व्हिटेशन मेळना. पूण हो इश्यू जे ट्रॅफिकाचो आमकां लागता तो चिंचणी सन वेल्लीन टू हिंगा बेतूल वयता हांवें फाटीं असेंब्ली पासून हाडलो. हिंगा ट्रॅफिक जॅम जाता. आमकां पासून घरांतून भायर सरपाक टायम वयता. कंटिन्युअस हिंगा व्हेकल पास जाता आनी पुलीस धाड म्हणलें, आतां इन्स्पेक्शन कर म्हणलें. आनी आमी ते 0 आराक उलयले, कॉलिंग एटेन्शन घायलो आसलोली तेजेरूय आमी उलयल्ले. कित्याक हिंगा मॅक्झिमम आतां एक्सिडेंट जाता. आतां कुंबियाबाट जावं बाराळी जावं हो लोक साफर जात म्हणून सांगलोले. आनी आयज तेंगे एनर्जी वीक आज स्टार्ट जाल्लो आनी आयज आख्खें ट्रॅफिक जॅम जालें. एशी जाल्लें कुंकळी सायडीनूय जॅम जाल्लें आहा. आनी भुरग्यांक लास्ट टायमूय अशे इश्यू जाल्ले, भुरग्यांक लेट पावपाचे, तांकां इन्फॉर्मेशन आसना. सो त्रास जाता हिंगा. पूण हे आतां इतलो व्हडलो प्रोग्राम करता आसतना, इतलो इव्हेंट करता आसतना हेंय प्लॅन करपाक जाय. ट्रॅफिक खंयचे सायडीन वयतलें ते मॅनेजमेंट सारकें जावपाक जाय. आतां हांव एक मोर्ना कंडोलन्स विजीट करपाक गेल्लो आमी आंबेली. तेंगे तो कॅमेरामॅन बी तेंगे येवपा आसले, तेंगे हिंड्रोला येवपा आख्या थिंग जॅम जावन आसले. लोक हिंड्रोला येवपा थिंग पावलो ना. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. वास्को सुरू आशिल्ल्या SIR प्रक्रियेवयल्यान काँग्रेसीचे फुडारी नंदादीप राऊत हाणें भाजपाचेर गंभीर आरोप केल्यात. SIRच्या नांवा खाला सामान्य जनतेक सतायताचो दावो करीत गरज पडली जाल्यार न्यायालयांत धांव घेतलो असो इशारो ताणें दिला. 15 कॉल्स येयले, मोर दॅन 15 कॉल्स लोकांचे येयले. म्हाका म्हणलें हांगासर जो ARO बसला लोकांक सतयता. म्हाका विचारपाक सोदता हांव त्या ARO तो बसला तो कोणाच्या कुस्तार बसला? एका कोणी हांगा हाडून डायरेक्ट हें केला, बसयला काय कोणी कितें दिवन बसयला? हे कितें करता तो रॉंग करता. लोकांक त्रास करपाचो हांगासर म्हाका खंय तरी षडयंत्र यूज करता. लोकां कडेन डॉक्युमेंट्स आसून लोकांक दुसरे डॉक्युमेंट्स हाड म्हणटा. एक डॉक्युमेंट्स पुरो तुका प्रूव करपाक तूं हांगासरलो म्हणून. SIR हो बरो प्रोसेस आसा पूण जे भशेन SIRाक हांगा त्रास जाल्ला स्पेशली मुर्मुगांव तालुकान खंय तरी म्हाका दिसता हे सेटींग फूल सेटींग आनी लोकांक त्रास हेजेर लोकांनी चिंतपाक जाय. अमकेच लोकांक टार्गेट करून हांगासर खंय तरी हो SIR जाता.
आनी वॉर्ड नंबर 17तलो वॉर्ड नंबर 15 ऑब्जेक्शन हाडपाक शकता. ऑब्जेक्शन हाडूंक शकता जाल्यार तेका हाडून फुड्यान बसोवपाक जाय. आमचो रिक्वेस्ट इतलोच आसलेलो तेका की तेणी बसपाक जाय म्हणून कंपल्शन बसपाकूच जाय. नाजाल्यार डायरेक्ट भायर BLO पावर्स दिया. BLO कित्याक अपॉयंट केल्या तुमी? गव्हर्मेंटाचे BLO कित्याक अपॉयंट केल्या? तांकां पावर्स दिया की अमको अमको मनीस येवंक नाजाल्यार भायर डायरेक्ट लोकांक कित्याक हांगा हाडून बसयतात? लोक आतां गव्हर्मेंट सर्वंट तेका तो हांगासर 2 वरां बसलेलो. एक रिटायर्ड बँक मॅनेजर आंगले म्हाजो फ्रेंड तो 2 वरां हांगा भायर बसलेलो आसा आनी तेका अजून भितर घेयनात. हे कितें चल्लां? पासून तेमी म्हाका आपयला हिंगा की हांव गोंयान ना म्हणून. टायम काडून येयले हांव काम बाम आसतना काम सोडून येयले. येवन भितर गेले तेगे चालले हांवें कितें जालें हें म्हणून. तो म्हणपा लागलो ऑब्जेक्टर खंय आसा? तो म्हणपा ऑब्जेक्टर ना. पूण तो कित्याक येवना? तो म्हाका सांगपा लागलो तो येवपाक आपूण तेंकाय धाडला लेटर तुकाय धाडला. आमी आमचो टायम काडून इतली लोकांचो एकूच मनीस हाका फूल वाड्याक कंप्लेन घालता. 1-2 मनीस ताणें येवपाक जाय न्हू. कोण घालता ताणें येवपाक जाय. ओके येयले हांवें ताका डॉक्युमेंट दाखयले म्हाजे ओरिजिनल आधार कार्ड दाखयलें आनी पासपोर्ट दाखयली. तो म्हणटा म्हाका झेरॉक्स घेवन आनी हावस टॅक्स घेवन. हावस टॅक्स म्हाज्या नांवार ना पासून हांव कित्याक दिवं ताका हावस टॅक्स? बेरेसरा 70 सालेली वाठारांत आशिल्ल्या इको फार्मा लागसार आशिल्ल्या सुक्या तणाक आनी काजू बागायतीक अस्कीत उजो पेटलो. उजो पालोवपी दळान घडणूक थळाचेर धांव मारीत हो उजो आटोपात हाडलो. 2 दिसां आदीं लेगीत हांगासर अशीच उज्याची घडणूक घडिल्ल्याची म्हायती उजो पालोवपी दळाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली. आमकां सालेली हांगासर उजो पेट्टा म्हणून कॉल येयले काजू बँटरीचे ना. तेन्ना आमी रोखडीच आमकां सादारणशे 11:07 कॉल दिल्ले. आमी आमची रोखडीच गाडी टर्नआउट केली आनी पॉयंटार पावले. तेन्ना ते थंय प्लॉट खूब आसले आनी थंय ओनर कोण नासले. म्हणजे आमकां फॉरेस्टर थंय आमचे फॉरेस्टाचे लोक आसले. तेंच्यानी आमी उजो तो पालयलो लागलो जो सादारणशे 2-3 एकर तरी ती जमीन आसता तेंची म्हणजे प्लॉटार पळय ते सगळे तेंचे लॉस जाल्ले. आतां लागलेले आसा फार्मा बी तेंची थोडी. म्हणजे उजो कसो लागलो ते कळना? उजो लागलो कसो सांगूंक शकना न्ही ते. आणि कळना न्हू त्या टायमार. सुके गावता आनी काजू सुके गावता म्हणजे एकदा पेटल्यानंतर हे टायम म्हणजे बाळा तुमचे व्हडले उजो हे न्हू वताक लागलो. 2 दीस पयलीं थंयच उजो लागलेलो न्ही? हय थंयच उजो लागलो. थंय म्हणजे ते मातशे फुडले सायडीन म्हणटा ते हो मातसो आयले. हे आतां लुकसाण खूब जाला? लुकसाण जाला पण ते ओनर ना म्हणजे आमी ते डायरेक्ट कितली लॉस जाला ती तुमकां कोणी कॉल केलो? आमकां ते फॉरेस्टरान कॉल केलो. ते फॉरेस्टाचे लोक आसले तिथे तेंच्यांनी आमी गव्हर्नमेंट पालयले म्हणजे आनी पुलीस आसली. म्हणजे ओनर कोणता नांव कळना? ओनराचें नांव आमकां खबर ना. ह्या आशिल्लें गोमंतक टुडे बुलेटीन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV.